येवकार हांव जवाहर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. वास्कोच्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेडात नोकऱ्यांची स्कॅम. कितल्या गोंयकारांक दिली कामां दियात म्हायती नाजाल्यार रास्ता रोको. वास्कोच्या आजी माजी नगराध्यक्षांची शिटकावणी. बांदोडकार ट्रॉफीत जाल्या हेराफेरी. मुळाव्या भांगरा करंडातले भांगरच गायब. सरकारान करची चौकशी नाजाल्यार वयतलो कोर्टात. चर्चिलाची शिटकावणी. फोंडेच्या जीव्हीएम सर्कला कडेन 2 बसींक अपघात. सरपंच म्हणटा अपघातांक पीडब्ल्यूडी जबाबदार. परत परत सांगूनय अधिकाऱ्यांनी ओडल्यात कानार केस. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंडेच्या जीव्हीएम सर्कला कडेन अपघातांची माळ चालूच आसा. आयज 2 बसींक अपघात जालो. ड्रायव्हर आनी 2 जखमी प्रवाशांक हॉस्पिटलांत व्हरून घातल्यात. हांगाच्या अपघातांक पीडब्ल्यूडी जबाबदार. सरपंचान बाण सोडल्यात. प्रवासी बसीचो ड्रायव्हर सुजित सुंदर नायक जखमी जाला. उपचारा खातीर ताका जीएमसीत व्हेला. जाल्यार बसींतल्या 2 प्रवाशांक फोंडेच्या हॉस्पिटलांत घातल्यात. थळावो सरपंच राजेश नायकान सांगलें की पीडब्ल्यूडीन सरकारा कडली सुरक्षा येवजण जाग्यार घालपाक जाय. पंचायतीन जायते खेपे तशें मागलांय बी, पूण पीडब्ल्यूडीन आडनदर केल्या. भौशीक बांदकाम मंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें. थळावो सरपंच राजेश नायकान मागलां. हे सर्कल आहा ते हायवेचे, पूण ज्युरिडिक्शन आमचे येता, बांदोडा पंचायतीन येता. गेल्ले 1.5 म्हयने पयलीं हांगा असोच एक एक्सिडेंट जाल्लो आनी एकटो जाग्यार हांगा आमी त्या दिसा गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिल्लें की हे सर्कल कितले डेंजरस आहा ते. म्हाका इन बिटवीन एक सांगन दिसता की ही जी सर्कलां बांदता हायवेचेर जावं खंय, ही कोणाचो जीव वचचे न्ही म्हणून बांदलेली आसता. तेजे खातीर बांदप ट्रॅफीक चड जाता आनी हांगा सिस्टमॅटीक ट्रॅफिका खातीर हे जीव कोणाचो वचचो न्ही म्हणून ही सर्कलां बांदता. म्हाका आयज मुद्दम हांगा सांगन दिसता हे सर्कल आहा ते जीव घेवपा खातीर बांदलें अशें दिसता म्हाका. आमचो माननीय आमदार सुनील ढवळकर सराचें एक विजन आशिल्लें जेन्ना ते पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना की हे ट्रॅफीक जे हायवेचें ट्रॅफीक आहा ते हांगसरल्यान फ्लायओव्हर बांदून फूल डायवर्ट करपाचें. पूण कांय योगायोगान तांकां पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराचे हितूंतल्यान काडले. तेन्नाच्यान हे जो प्रोजेक्ट आहा हे कोणेच कांय हाती घेवना. पूण आतां हांव रॉयल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता, सनीन हॉटेला कडच्यान ओल्ड गोवा सुद्दां जे हायवेचें काम आसा तें इमिजिएटली हातीन घेया. अशें लोकांचे जीव वचपाक दिवनाका. आनी मेन म्हणल्यार मेन सगळ्यांच्यान चड हांगा डिपार्टमेंटान चडांत चड लक्ष दिवपाची गरज आसा. परत आनी कोणाचो जीव वयचे परस हांगा खंय तरी कितें तरी चेंजीस करून ते एक्सिडेंटल कितें आसा कितें खातीर जाता हे तेणी लक्ष दिवपाचें आनी बेगीनचे बेगीन हेजेर तोडगो काडपाचो हें हांव एज अ सरपंच म्हणून मागता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. बांदोडकार ट्रॉफीत कितें तरी घोळ जाला. ही ट्रॉफी अस्सल भांगराची, पूण कोणे तरी हातचालाकी करत भांगरच गायब केला. जीएफएचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमा म्हणटा ह्या प्रकरणाची चौकशी करात त्याने सरकारा कडेन मागला. चौकशी जाली ना जाल्यार उच्च न्यायालयात वयतलो. आलेमावान शिटकावणी दिल्या. जीएफएचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमावान सांगलें 1970त असोसिएशनान पयलेच फावट बांदोडकर ट्रॉफी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडिल्ली. सरकारान 10 किल वजनाची अस्सल भांगराची ट्रॉफी दिल्ली, जाचें मोल त्या वेळार 20 लाख आसलें. मात बांदोडकर ट्रॉफी सर्त अचानक रद्द जाली आनी ट्रॉफी जीएफएच्या लॉकरांत दवरली. उपरांत ती जीएफडीएत व्हेली. जीएफएच्या अध्यक्षपदाचो कारभार स्विकारचे आदीं फावो ती प्रक्रिया पाळी नासतना जीएफएत ती परत हाडली. चर्चिलान सांगलें 92 म्हाका दिसता 92 पूण 94 लास्ट म्हणटा सालगांवकार जिखल्या. 94 सालगांवकार ती ट्रॉफी जिखल्या. तेज उपरांत टोर्नामेंट जावंक ना. बांदोडकार गोल्ड ट्रॉफीचो मागीर टोर्नामेंट जालो ना, पूण ट्रॉफी ती व्हरोन आहली लोकांक आहली. 2016 ती ट्रॉफी हाडपाची गरजूच नासली. कित्याक टोर्नामेंट काय कोण आसले, टोर्नामेंट काय कोण आसले. ट्रॉफी थिंगा भायर काडपाक गरज ना. आनी ट्रॉफी थिंगा भायर काडटा जाल्यार थिंगा ते पुलीस व्हरोन जाल्ले. कित्याक ती ट्रॉफी लकारान दवरपाक कारण आहा तें भांगर म्हूण आहा. 8 आसतना ती पुलीस व्हरोन जाल्ली आनी पुलीस व्हरोन ती ट्रॉफी हाडून जाल्ली. थिंगा मुखाडे हेवूय आहा, ती कॅसेटी आहा. ती ट्रॉफी हाडल्या
टोर्नामेंट काय ना आणि JFDCन दवरली थोडो तेंप आयकोता JFDCन दवरली थोडो तेंप आनी JFDCन दवरून मागीर काडले आनी हाडले आनी हिंग दवरल्या खंय हितून लोकांक रावडयल्या हांवें हें हावजांत रेज केलें आनी जेन्ना बाबू आसगांवकार स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हांवें ताका सांगलें आनी इवन जो मुखेलमंत्री आतां पळय आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत तोच CM आसलो आनी ताका हांवें सांगलें हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी ताणें म्हाका उतर दिलें हांव इन्क्वायरी करता म्हणून ती इन्क्वायरी खंय पावली ती म्हाका खबर ना ही गोल्ड ट्रॉफी पळय म्हणटा ती आतां तेमी हाडली तेन्ना हिंगा एक रिपोर्ट दाखयता ते ती हाली 11 कॅरेट कितें गोल्ड आहा म्हणून दाखयला रिपोर्ट ते मागीर इन्क्वायरी जातली पूण हेजेर हांव स्पेशियल पर्सनली हांव कोर्टांत दितलो केस घातलो हेजेर केस घातलो कित्याक हांव आदवोगाद आमी मेळ्ळा जाल्यार आदवोगादा एप्रोच केलें आनी कितें जालां पयलीं पळय फायल आहा ती फायल हिंगा नाच केल्या JFN हांव एक प्रेजिडेंट आशिल्लो हांव आहा म्हणटकूच हांवें जनरल सेक्रेटरी आनी आनी एक मेंबर तिगांयनी ती सायन मारपा जाय ते ट्रॉफीचे हेजेर आनी ती मागीर थिंगा व्हरोन दवरप आतां ही हाडटा आसतना ही फॉर्मेलिटी केली ना ही हाडटा आसतना ती हाडल्या हाडटा आसतना कोण सायन मारली ती म्हाका हिंगा मेळना पूण थिंग पोट JFDCन दवरून हिंग हाडटा तेन्ना सायन कोण मारल्या एक आमचो आदलो जनरल सेक्रेटरी वेलवीन आनी दोग हेंचे मारल्या कोणाचे आमचे ग्रूप मेंबर आमचे हेजे आमचे स्टाफ GFA अध्यक्षान 2019 ते 2022 मेरेन गोवा प्रोफेशनल लीग मॅचीच्या मॅच फिक्सिंगाची चवकशी करपा खातीर गुन्नो शाखेकय चीट बरयल्या. आतां आमकां जायत्या जाणांनी हें जाल्या कितलें कोणें तें जिनियस बिनियस जायते आमकां हें जाल्या रेड फ्लॅग म्हूण गेम जाल्या पूण कोण सांगना कोण प्लेयर फिक्सिंग आहा कित्याक तें कांय सांगना कोण सांगना हालीं आमचे आनी लोकूच जायना सो तेका लागून हांवें कितें केलां पयलीं आमी एथीक कमिटी घातलेली ती 2020 हांवें दिल्ली बाबा इन्क्वायरी करा तें इन्क्वायरी करता कित्याक आमी तांकां फोर्सूय करपा जायना न्हू कोणाक फोर्स करपा जाता कितें करता आमी दिलो आहा तें इन्क्वायरी करता आतां तेच भायर हिंगा थोडे मेंबर म्हणूंक लागले तूं क्रायम ब्रँचाक कित्याक येना सो आमी क्रायम ब्रँचाक लेटर दिल्या तें पड येयलां हें पड येयलां आतां आमकां सगळ्यांक जिनियस बिनियस धाडाय त्यो कॉपी आमी तांकां दितले आतां तें फिक्सिंग कोण करता कितें करता तेमी मागीर जाता जाल्यार तांकां दवरपाचें अदरवायज डिफिकल्ट तें दवरपाक. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. वास्कोच्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेडांत नोकऱ्यांचें स्कॅम चल्लां. काणकोण आनी कारवारच्या लोकांक पयशे घेवन कामां दिल्यात. थळावे तरणाटे बेकारच उरल्यात. 5 वर्सांत कितल्या गोंयकारांक कामां दिल्यात ताची म्हायती दिवची नाजाल्यार रास्ता रोको करतले. वास्कोच्या आजी माजी नगराध्यक्षांनी शिटकावणी दिल्या. वास्कोच्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेडांत फाटल्या 5 वर्सांत गोंयकारांक कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो ताची म्हायती मागपी निवेदन आयज भेटयलें. सद्याचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावत आनी वास्कोचो भाजप मंडळाचो अध्यक्ष दीपक नायक उपरांत मिडिया कडेन उलयले. हांगाची सोसायटी बदलपाची गरज आशिल्ल्याचेंय तांणी सांगलें. आयज एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें एक हें आसा हांगा शिपयार्ड आसा हेतून एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता आनी जे एम्प्लॉयमेंट जे आसा पळय ते सगळे भायले लोकांक घेतात. हांव पयलींसून झगडात आसा भायले लोकांक घेतात आनी ते आमकां मिसगायड करतात. आमकां सांगतात ते गोवन लोक एप्लाय करिना म्हणटा म्हणून ताका लागून आमी RTI घेवन येयलेले आसा आनी RTI मागतले आमी आनी हेंच्यांनी RTIन समज कितें गडबड केली जाल्यार मागीर 13 ते 14 एप्लिकेशनां आहा जे गोंयकारांनी एप्लाय केल्लेली आसा. हांगा जे प्यून आसा एग्जाम्पल हें म्हणटा हांगा तांकां टॅक्निकल नॉलेज ना. एक प्यून आसा पळय प्यूनाक टॅक्निकल नॉलेज जाय पडटा प्यून ते भायले घेतात. हांगा जे बारीक मोठे आहा ते सगळे ते भायले घेता. हांगा एक व्हडले स्कॅम जाल्लेले आसा. हांगा जी सोसायटी आसा ती चेंज करपाची गरज आसा. हांगा जो एक आमचो एक युनियन लिडर एक्स युनियन लिडर जो रिटायर जावन गेल्लो आसा तोच हांगा चलयतात. हांगा फक्त काणकोणचे कारवारच्या लोकांक भरपाचो प्रयत्न चल्लेलो ते बी पयशे घेवन. आमी हांगा लोकांचो आवाज उखडपाक लागून येयलेले आसा. आमी वास्कोकार वास्कोच्या लोकांक
प्रायोरिटीचेर दिवपाक जाय, गोंयकारांक दिवपाक जाय, न्हू जे भायले रेजिडंट्स आहा पळय तांकां. पयलींचे गोंय ना, पयलींचे गोंय उरूंक ना. आमचे कडेन सगळे तरेचे ट्रेडीचे जे शिपयार्डान काडला म्हाज्या वाड्यार आसा. गोंयानूच सोड, म्हाज्या वाड्यान, म्हाज्या वॉर्डान, वॉर्ड नंबर 15 ते भुरगे ट्रेन आसा आनी त्यांनी दाखोवन दिवचे. ते अशें उलयता त्यांनी दाखोवन दिवचे की ना म्हणून हांव हाडटां, हांव लायनीन उबे करता हांगासर आमचे लोकल भुरग्यांक. सगळे ट्रेड आमचे कडेन अवेलेबल आसात. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. रस्त्यांचेर येरादारीचो ताण येयला देखून उदकांतल्यान प्रवास ही संकल्पना प्रत्यक्षात हाडपाचेर विचार चल्ला. पूण सध्या तरी मुळावे सुविधा नात. आदी रिव्हर नेव्हिगेटिंग रूट तयार करचे पडटले. वॉटरवेज प्रकल्पाचेर उलयतना न्हंय येरादार मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलें. प्रवासी फेरी मार्गावयल्या फेरीबोटींचेर उणे कर्मचारी आसात. रिव्हर नॅव्हिगेशनात बरोच तेंप जालो कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती जावंक ना. तांची नियुक्ती करतले अशेंय फळदेसायान सांगलें. IIT प्रकल्प सांग्यात जावचो अशें आतां लोकांनीच मागलां. देखून सांग्याच तो जातलो. थळाव्यांक ताचो लाव जातलो अशेंय तांणी सांगलें. आयकात. रोड्स डिकंजेस्ट जावपाक जाय आनीक आमकां रिवर नॅव्हिगेटींग रूट्स आसात ते परत करपाक जाय. हाजे खातीर आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर एज ऑफ टुडे नाव वी आर लुकींग फॉर म्हणजे वायबिलिटी कशी आसा पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट एज वेल एज ट्युरिस्ट ट्रान्सपोर्ट म्हणजे ट्युरिस्टां खातीर एज अ ट्युरिजम म्हणून एक्टिविटीज घेवपाचे आसात. सो आमी डिफरंट ऑप्शन्स आसात ताजेर स्टडी करतात. हांवें जेन्ना दोनापावल टू वास्को म्हणिल्लें तुमी रोखडेच घाले की रोखडीच हें जावपाचें आसा. दीस इज वन ऑफ द मेजर रूट वेर वी वर लुकींग फॉर बिकॉज कोर्टालीम जे कंजेशन जाता ट्रॅफिक कंजेशन जाता दॅट वील म्हणजे डिकंजेस्ट जावपाक मदत जातली म्हणून. पूण आमचे कडेन आयज त्या हाच्यो पॅसेंजर हाच्यो बोट्स आसपाक जाय, त्या फेरीज आसपाक जाय. सो वी आर ट्रायींग अ ऑप्शन वेर इन अ गूड कम्फर्टेबल वेसल्स आमी घेवन ते करपाक जाता काय. सांगेच्या IITंत थळाव्यांक प्राधान्य आसतलें. प्रोफेशनल नासले तरी लोवर लेवल स्टाफाची भरती जातली. सांगेच्या IIT प्रकल्पाचेर प्रसाद गांवकारान केल्ल्या गुड्डुलसांवाचेर तो उलयलो. द फर्स्ट म्हणजे ऑप्शन आशिल्लें तें सांगे आशिल्लें. सो सांग्यार आमची IIT दुसरे कडेन गेल्ली. सो पीपल हॅव डिमांडेड दॅट वी वॉन्ट IIT इन सांगे. म्हणजे जे लोकांच्या मागणीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंट पण केलेलं आहे की आपण जागेची पाहणी केलेली आहे. जागा योग्य अशी आहे आणि आम्ही IIT प्रथम सगळ्यात पहिलं जर ऑप्शन कुठं असेल तर ते सांगेमध्ये असेल आणि वी वेलकम दॅट. फक्त कास्केडिंग इफेक्ट्स तुम्ही बघितलं. आम्हाला एखाद्या वेळी IITसाठी लागणारे प्रोफेशनल्स असणार नाही, प्रोफेसर्स असणार नाही, सायंटिस्ट असणार नाही, परंतु जो लोअर लेवल स्टाफ असेल तो क्लॅरिकल असेल किंवा इतर मोठ्या प्रमाणात जी भरती होईल ती गोव्यामधील होईल आणि मुख्यतः सांगेमधून होईल. आणि एवढंच नाही तर ते मार्केट डेव्हलप होईल. म्हणजे प्रॉबेबली अनादर 10 days टाईम प्रत्येक जेटीचेर वचून जे कितें रॅम्प्स आसतले तातूंत जे म्हणजे नोटिसीन भितर येता ते इमिडिएटली हांवें रिपेर केल्ले आसात. जे खंयच्या पेपरान जावं मिडियान हाडलेले आसात. हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात. विदीन 1 or 2 days आमी ते परत केल्ले आसात. नॉट फुल्ली हाजेर पूण ताजे रिपेर वर्क आसा ते केल्ले आसात. सो विदीन 10 days टायम वी वील मेक अ इन्स्पेक्शन ऑफ ऑल दोज डॉक्स रॅम्प्स जावं बाकीचे कितें आसात इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो. सो वी वील ट्राय टू गिव द बेस्ट ऑफ द सर्विसीस. आतांय आमचे पळय साधारण ते वी हॅव अ शॉर्ट ऑफ सेलर्स आनी बाकीचे स्टाफ आसात ते खूब शॉर्ट आसात. कारण गेले ते म्हाका दिसता 7-8 वर्सांक ह्या डिपार्टमेंटाक रिक्रुटमेंटूच जाल्लो नाशिल्लो. तो रिक्रुटमेंट करून घेवपाक जाय. मीन टायम आमी कितें केल्लें आसा हे कोण रिटायर्ड जाल्ले तांकां सेवेन घेतिल्ले आसा. कारण फेरीबोटी बंद पडपाक लागल्यो, तांकां लीव मेळना जाली. तांचे युनियन आयले, तांचे ग्रिवन्सीस आशिल्ले की आमकां लीव एप्लाय केल्यार मेळना. सो ह्या परिस्थितीन भितर फेरीबोटीच बंद पडपाक जायना. लहराईची शिगांव जात्रा जाली तातूंत भितर खुबशे डोंड आशिल्ले. 25 लोकांनी एका बरोबर सेलरांनी लीव घेतली. सो 5-6 जे हें आसात फेरीज आसात त्यो बंद पडपाच्यो आशिल्ल्यो. सो आमी एक थोडोसो टेम्पररी म्हणून तांकां जे कोणी एक्सपिरियन्स दीस एनीबडी कॅनॉट बी अ सेलर. ताका एक कोर्स लागता, ताका एक्सपिरियन्स स्कील लागता. म्हणून जे पयलींचे रिटायर जाल्ले तांकां थोडेचे 3 म्हयन्याच्या सेवे खातीर घेतिल्ले आसा. मीन टायम वी आर गोईंग टू कंप्लीट द रिक्रुटमेंट प्रोसेस. गव्हर्मेंट आसता लँड आसतना गव्हर्मेंट लँड आसतना तो प्रायवेट लँड परचेज करपा खातीर प्रपोजल हाडटालो आनी तो जो प्रपोजल घेवन आयिल्लो अगेन दॅट वॉज अ गव्हर्मेंट लँड and government land he was trying to sell to government.
So someone had any other हय interest. एनक्रोच केल्ली ती सरकाराची जमीन एनक्रोच केल्ली and he was claiming to be a owner and the same proposal was bought by Prasad Gaonkar and he was insisting that government should purchase that land. When the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant realized the government land somebody is getting and trying to push that proposal. So त्यांना ते दलाल बी म्हणले ते त्यांना गोवा 365 खातीर अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वेंचणुके आदीं दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयांतले रस्ते गुळगुळीत करपाचें उतर दिल्लें. ते प्रमाण रस्त्यांची डांबर पाडपाक सुरवातय जाली. ह्या कामाचो दर्जो पावसांत कळटलोच, पूण ही मोहीमय अल्प काळाची जावन रावली. कांय सुवातांनी घातलेलें डांबर जिरवलां, जाल्यार कांय कडेन झेब्रा क्रॉसिंग वा क्रॉसिंगाच्यो कुरवय दिसनात. परिणाम अपघात चालूच आसात. हो पळयात मडगांवच्या नगरपालिका गार्डना कडलो हो रस्तो. हालींच हॉटमिक्सिंग जाला, पूण ते कशा दर्जाचें जालां तें विचारूं नाकात. डिवायडर घातल्यात, पूण गरज थंय झेब्रा क्रॉसिंगाचें मार्किंगूच दिसना. डिवायडर दिसूं नाशिल्ल्यान अपघाताक निमंत्रण मेळटा. जायते कडेन झेब्रा क्रॉसिंगाच ना. मडगांव कामत हॉटेला कडेन जे बसी रावता कुंकळे कोलम वचपाची त्या सायडींतल्यो बसी रावता थंयसर हालींच रोड हॉटमिक्सिंग केलो आनी हॉटमिक्सिंग करना कारणान तें कितें जालें जाल्यार रोडाचें लेवल वयर येयलां आनी जे डिवायडर आसा ते दिश्टी पडना. रातचें जाल्यार ते सारकें दिश्टी पडना. काल राती असोच एक बारीक पावस पडलो तेन्ना एक एक्सिडंट जालो. एक मनीस येतालो, ताका ते दिश्टी पडोंक ना. तेणें डिवायडराचेर चडयली आनी तो पडलो. तेन्ना लोकांनी येवन ताका उबारलो. थंयसरूच कावन्सिलर आशिल्लो. तेन्ना ते लोक सांगपाक लागले की अशे एक्सिडंट खूब जातात म्हणून. तेन्ना मागीर कावन्सिलरान ताका उबारलो आनी तेणें कावन्सिलरान पळयलें की हॉटमिक्सिंग सगळे कडेन जालां आनी तेणें कावन्सिलरान सांगलें की हॉटमिक्सिंग करून तेंच्यांनी झेब्रा क्रॉसिंगूय करूंक ना. तेन्ना तशें कावन्सिलरान सांगलां की जर PW डिपार्टमेंट 8 दिसां भितर हे झेब्रा क्रॉसिंग बी पेंटींग करना जाल्यार तो आपूण करतलो म्हणून. तशें हॉटमिक्सिंग जाल्या बरोबर 4 दिसांनी आमचो मडगांवचो MLA हेणें येवन पळोवणी केल्ली आनी तेणें पळयलें की रस्त्याचें लेवल फुटपाथाच्या पेक्षा वयर चडिल्लें आसा. तेन्ना तेणी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिलें, पूण आजून तेजेर कांय जावंक ना. आतां हांगच्यान क्रॉस जातालो हांवें पळयलें की हांव रावलो हांगा एक भुरगो कुंकळेचो फास्ट येवन पडलो हांगा. जाल्यार पडपा कारण म्हटल्यार हे आमचे हांगा मदीं घातल्या ते पळय डिवायडर. आतां रस्तो इतलो वयर जाला त्या खातीर डिवायडर दिसना. थोडे वयर आसा ताका आपटून लोक पडटात. हें जें केलां PW खबर आसपा आशिल्लें, कित्याक हांव पयर तें उलोवपा आशिल्लो. एक तर झेब्रा क्रॉसिंग ना हांगा. झेब्रा क्रॉसिंग जे आशिल्ले ते सगळे कडेन झेब्रा क्रॉसिंग तेंच्यानी पडदे घालूंक ना. पण हांव मागणी करता PW आनी आमच्या कडेन झेब्रा क्रॉसिंग बरेचशे बेगीच्या बेगीन घालचें म्हणून. कित्याक अशें केलें म्हणून जायना. कित्याक सगळें पळोवपाचें की डिवायडराचे खुबशे एक्सिडंट जातात. नाल्यार एक तर डिवायडर कशें काडपा मेळटा, तें मार्कींग कशें कळटा करपा मेळटा तें करपाचें. म्हाजी मागणी इतलीच आसा, कित्याक आयज कोणी तो पडला पळय ताका बरो मार लागला. म्हाज्या समोरच पडला तो, म्हणून हांव बेगीन बेगीन ताका काडून लोकांनी सगळें हांगा दवरला. फक्त कितें जे पळय हे PW आतां हांव सांगता 8 दिसां भितर PW घालपा जाय. कित्याक पावसाचे टायम आसा घालपा मेळपा तरी आसतना जर वत बीत आसा ते PW बेगीन घालपा चालू करपा. 8 दिसाचो टायमींग दिता. जाल्यार जे डिवायडर पळय आसा न्ही हे झेब्रा क्रॉसिंग आसा न्ही थंय हांव झेब्रा क्रॉसिंग घालपा चालू करतलो सगळी म्हाज्या खर्चान करतलो. इतलेंच म्हाजें सांगपा सोदतालो तुमकां. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. गांवगिऱ्या वाठारांतली सगळीं खेळामळां सुदरायतले. तेच बरोबर राज्यांतली अर्दकुटी उरिल्ले प्ले ग्रावंड पूर्ण करपाची मोख दवरल्या. खेळामंत्री गोविंद गावडेन आयज सांगलें. खेळांत रस आसलेल्यांनी सरकारी सुविधांचो लाव घेवचो असोय ताणें उलो मारला. दिवचल मतदारसंघातल्या गांवांनी अर्दकुट्या उरिल्ल्या खेळामळांची पळोवणी करपाक गावडे दिवचलचे भोंवडेर आसलो. ताचे बरोबर दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेट्ये हाजीर आसलो. सरकार गांवगिऱ्या वाठारांनी खेळांच्यो सुविधा मेळोवन दिवपाचेर भर दितले. तरणाट्यांक फावो त्यो सुविधा मेळच्यो हे खातीर मेणकुरे आनी अडवलपालची खेळामळां सुदारतले अशें गावडेन सांगलें. मुख्य उद्देश जो खेळा मंत्री ह्या नात्यान ग्रामीण भागान जितले ग्राउंड आसात ते ग्राउंड परत परिपक्व करप आणि इनकम्प्लीट ग्राउंड आशिल्ले कंप्लीट करप हे हांवें पयलो मुख्य उद्देश दवरलेलो आसा. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉमन सिटीजन की ताणीन जे इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार निर्माण करून दिता तयार करून दिता ताजी थोडीशी डागडुजी ताडीशी कुयदाद त्या ग्रामस्थांनी किंवा जेंका कोणाक तो ग्राउंड वापरता त्यांची सुद्दां तितली जबाबदारी आसा. कारण गव्हर्मेंट इज फॉर द पीपल ऑफ द पीपल अँड द बाय. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार.
गोंयच्या भोवतेक वाठारांनी काल कमी चड प्रमाणात पावस शिवल्लो. आसानी चक्रीवादळ वचपाच्या मार्गार आसा, ताका लागून हवामान सुकें उरूं येता. अशें आसलें तरी आयज आनी फाल्यां पावस शिरशिरू येता. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. आयज चडीत आनी उणें तापमान 32 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. राज्यांत आयज आनी फाल्यां पावस शिरशिरतलो. अशें आसलें तरी 14 आनी 15 तारखेक परतून एक फावट सुकें हवामान अणभवपाक मेळटलें. त्या उपरांत 16 तारखेक परतून हलकोसो पावस शिरशिरू येता. फुडले 2 दीस तापमान स्थिर उरतलें, पूण त्या उपरांत मात 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड अपेक्षीत आसा. हे मजगतीं चडीत आनी उणें तापमान 32 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आयज आनी फाल्यां हलकोसो शिवर. 14 आनी 15 वेर सुकें हवामान. 16 मेक शिरशिरतलो पावस. आयचें चडीत आनी उणें तापमान 32 आनी 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.